पावसाळो सुरू जालो तरी मडगांव पालिकेची पावसा पयलींची कामात सोंपनात. गटारांतलो कोयर चिकोल उस्पिल्लो ना, रस्त्यांचेर फोणकुलां, नाल्यांतलो गाळ काडिल्लो ना, झाडांच्यो खांदयो बिंडिल्ल्यो ना, सगळे कडेन कोयर अशी सध्या जिल्ह्याचे मुखेल शार आशिल्ल्या मडगांवची परिस्थिती. बाकीच्या पालिकांनी चल्लां तेंच राजकारण मडगांवांय. नगरसेवक सीओ आनी पालिकांचेर धुकलता. नगराध्यक्ष म्हणटा कामगार मेळनात. मान्सून ट्रॅक रिपोर्टाचे माळेन मडगांवचेर खासा रिपोर्ट. पळयात मडगांवची परिस्थिती. जिल्ह्याचे हे मुखेल शार, कमर्शियल कॅपिटल. पालिकेन अजून मेरेन पावसाळ्या आदल्या कामाकूच सारको हात घाल्लो ना. ताका लागून ही परिस्थिती जाल्या. लोक आनी नगरसेवक बेजारल्यात. मान्सून गोंयांत पावलो मात कामां केन्ना जावपाची काय म्हूण लोक आनी नगरसेवकांक प्रस्न. वॉर्ड सत फोनाचे केबल, लायटीचे बुयारी केबल घालूंक आनी सिवेज लायनीक रस्ते खणून घाल्यात. रस्ते आनी फुटपाथाची वाट लावन दवरल्या. हावसिंग बोर्डान जे जायका कंपनी सुवेजीन जे काम हातीन घेतलां ते सुवेजीन काम हातीन घेवन सान सगळे रस्ते बिस्ते फोडून उडयले. आतां जायकान काम जें पळय स्टार्ट काम केल्लें तें 30 तारखेर काबार केलां. मेचे 30 एक तारखेर जुनाचे काबार जालां. सगळी माती काडून स्प्रेड करून उडयलेली आहा. गटारां माती पडलेली आहा. तितूंक सगळीं चंबरां सगळीं फोडून चंबरां सायडीक ओपन दवरले. वॉर्ड 7 गटारां साफ केल्लीं ना. रस्त्याचें काम अर्दवट सोडलां. ह्या वर्सा आमकां भरपूर त्रास जाल्ले कडेन आसा. गटारा खातीर अशें आमी पयलीं केन्ना जावनाशिल्लो. हे खेपेक आमची कामां उरले कडेन आसा. गटार आमचे क्लीन जायना. वॉर्ड 9 तीच परिस्थिती. झाडाच्यो खांदयो अजून बेंडपाच्यो आसात. आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचें डिसिल्टिंग जें काम आसलें तें आजून पासून कांयच जावंक ना. कित्याक पयलीं आसतलें सगळे कडेन निवणा वॉटर गटर शॉक जाल्ले आहाय. सगळे क्रॉस ड्रेनेज भरलो आहाय आनी डिसिल्टिंग आजून पासून कांय चालू करना. आनी आमचे ट्री काटींग म्हणून करताले बिफोर मॉन्सून. बारीक खांद्या रस्त्यार पडपाचे आनी लोकांच्या घराचेर बीन पडपाचे ते आमी आमगे लेबर घालून ते कट करताले. पूण तें देव करूं ना. आनी संगीता अवधीच्या वॉर्ड 9 झाडां तश्शीं आसात. पालिकेचे कॉम्पॅक्टर ट्रक सारके चलनात. आमचे जे डेली वेजीस लेबरर्स आसा तर म्हाका एकूच लेबर आसा. हांव तें अशें केलां की पावस ते तुकूर मागीर धांवप न्ही. हांव तें म्हजे कडेन कशें पळय जाता तशें तें एका लेबरा कडल्यान पयलीं गटर साफ करून घेतले. जाय मागलो जाल्यार आमचे ट्रक कॉम्पॅक्टर्स मोडल्या. आतां ती माती हें तें सगळें भायर आसा. पावस जर येत तें सगळें परत भितर वतलें. पावसाळ्या पयलींची कामां जाल्लीं ना हें नगराध्यक्षाकूय मान्य. तो मुख्याधिकाऱ्याचेर घालता. कामगार नाशिल्ल्यान खंय कामां अडकल्यांत. सगळे काम नॉट प्री मॉन्सून अदर वर्क्स ऑल्सो हेल्ड अप. हिंगा लोकांगेले हियरिंग चालू आसता. हियरिंग घेवपाक कोण ना हांगसर. राजकारणाक लागून पावसाळ्याची कामां अर्दवट उरल्यात. आतां भोगतलो मडगांवकार. स्टुडंटा खातीर सावियो डायस. काणकोणा स्कुलाच्या भुरग्यांक व्हरपी रिक्षेक एक्सिडंट जालो. पाटण्या रिक्षा उमटून प्राथमीक शाळेच्या 6 ल्हान भुरग्यांक माल लागलो. तातूंतल्या एकल्याक बरोच माल लागला. काणकोण हॉस्पिटलांत वैजकी सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान ताका आनी बाकीच्या 3 भुरग्यांक मडगांवां हॉस्पिसियोन घालची पडली. शाफ्ट तुटिल्ल्यान रिक्षा उमटली म्हूण ड्रायव्हर सांगता. ती रिक्षा फाटलीं 15 वर्सां काणकोणच्या कातयायनी बाणेश्वराच्या भुरग्यांक हाडवर करताली. रस्ते सारके ना ते तेगे व्हील सुटले आनी हें बँड जालें. कित्याचे व्हील रिक्षेचे? रिक्षेचे आतां कितें जालां? तेजे पांय फ्रॅक्चर जाला. आनी ही रिक्षा ते सुद्दां पेरंट्सांनीच तांकां भायल्या तांच्यांनी हें केल्लें आसा. रिक्षाच न्ही ही रिक्षा आलची न्ही. ही बरीचशी म्हाका दिसता सादारणपणे 10 वर्स हो रिक्षा चालक आसा. तो रिक्षा भुरग्यांक हाडटा व्हरता. सो इट इज प्युअर एक्सिडेंट. सादारणपणे 6-7 कितें भुरगीं आसा ती. काणकोणा हॉस्पिटलांत जाय तितल्यो सुविधा नाशिल्ल्यान त्या भुरग्यांक मडगांवां हॉस्पिसियोन व्हरची पडली. आम आदमी पार्टीन सरकाराचेर फोग काडलो. आज परत हॉस्पिटलाचो जो इशू आसा म्हणजे हॉस्पिटलान जो स्टाफाचो अभाव आसा जावं जी मशिनरीचो अभाव आसा. जी मशिनरी आसून टॅक्निशियन्स ना हाजो जो अभाव आसा हाजो प्रश्न आज परत वयर आयलो. कारण ह्या 6 भुरग्यांक जेन्ना हॉस्पिटलान हाडले हॉस्पिटलान इनिशियल ट्रिटमेंट दिवन तांकां आमी मडगांव धाडटा म्हणल्यार कमीत कमी 1 वराचो टायम मदीं गेलो. दैव सुयोगान एकूच भुरग्याक सिरियस इंजरी आशिल्ली. पूण कदाचित जर चड आशिल्लो जाल्यार ते डील करपा खातीर आमचे कडेन हांगा कांयच सिस्टम ना. हें आमी काणकोणकारांनी आज परत समजून घेवपाक. स्टुडंटा खातीर बबेश बोरकार आनी दत्तराज नायक.
PWDन पाटो प्लांटातली सिवेज भायर सोडपा खातीर पाटो ते मांडवी न्हंय मेरेन पायपलायन घालपाचें काम सुरू केलां. पायपलायनीचो कॉन्ट्राक्ट पणजेच्याच एका कंपनीक दिला. नव्या पायपलायनीचो बुन्यादी फातर मंगळारा घालो. ह्या पयलीं PWD प्लांटातली सिवेज मांडवीच्या ओरेच्या खाडयेन तशा तशें सोडटाले. सिवेजेक लागून नुस्तें काबार जाला म्हूण थंयचे नुस्तेमारूय बोळा मारताले. प्रुडंटान ही गजाल एक्सपोज केले उपरांत आतां PWDन ताचेर उपाय काडला. कोर्ती मळा वाठारांतली मांडवीची ओरे खाडी सिवेज सोडिल्ल्यान घाण जाल्ली. सिवेजीक लागून ते खाडयेंतलें नुस्तें मनशांनी खावपाच्या लायकीचें ना म्हूण नुस्तेकार बोवाळ मारताले. प्रुडंटान ओरेच्या खाडयेची पळोवणी रिपोर्ट केल्लो तेन्ना PWDचे कर्म उक्ताडार आयिल्ले. सिवेज प्लांटातले घाण उदक तशाक तशें खाडयेंत सोडटाले. ताचो बोवाळ जाल्ल्या उपरांत आतां PWDन पायपलायन घालपाचें काम सुरू केलां. ह्या पायपलायनीन प्लांटातलें घाण उदक मांडवी न्हंयन सोडटले. पायपलायनीचें काम पणजेच्याच एका कंपनीक दिलां. पणजेच्या आमदारान पायपलायनीचो फातर बसयलो. हो जो प्लांट आसा ताचेर भरपूर लोड वाडला. एक तक्रार आसा की आमी डायरेक्ट एफ्लुएंट ट्रीट करनासतना सोडटा, मळेकारांक ताजो खूब त्रास जाता. ताजो एक भाग म्हणून आयज आमी जो पयलो फेज म्हणजे हांगच्यान मांडवी पर्यंत एफ्लुएंट ट्रिटेड एफ्लुएंट सोडपाक पायपलायन आनी दुसरी फेज म्हणजे हो टोटल STP 2 MLDचो नवो प्लांट. दुसरी फेजूय टेंडर जालां, सगळें जालां. पावस जातकीर चालू जाता. PWD पाट्यार नवो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बांदपाच्या तयारेन आसा. पाट्यावेलो सिवेज प्लांट 2 वर्सांनी खंय तयार जातलो. नव्या पायपलायनीचो उपाय तात्पुरतो. पायपलायन जातकूच खंय ओरे खाडयेन सिवेजीचें प्रदूशण आतां जाता तशें जावचें ना म्हूण PWDची येवजण. तो मेरेन PWDचे सिवेज ओरे खाडीत. जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतां डिफेन्स मिनिस्टर आसात ते मनोहरबाब पर्रीकारान हांगा 2 MLDचो नवो STP कंस्ट्रक्ट करपा खातीर ताजें टेंडर जालां आनी तो सद्या GSWB मिटिंगे खातीर फायनान्स डिपार्टमेंटा आसा. रोखडेंच ते अप्रूव जातले आनी पावस जाल्या उपरांत त्या कामाक सुरवात जातली. न्यू मांडवी ब्रिजा कडेन थंय ब्रिजा मांडवी रिवरान सोडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. क्रिकेट बुकी लखपत जैनाच्या खुनाच्या केशीन दिल्लीची फरारी आरोपी अनुराधा कपुराक मंगळारा कळंगुटे पुलिसांनी धरली. ह्या खुनाचे केशींतलो आरोपी विभोर खन्ना बरोबर ती कळंगूट वाठारांत भोंवताली. खन्ना सध्या जामिनार सुटला. फुजो काडपाचो यत्न करतना पुलिसांनी तिका धरली आनी पणजे पुलिसांकडेन दिली. तिका 5 दिसांचो रिमांड घेतला. लखपताची कूड पुलिसांक पणजे आल्तिनार झाडांनी मेळिल्ली. पोस्टमॉर्टमांत दुबाव आयिल्ल्यान ती अनैसर्गीक मृत्यूची केस पुलिसांनी खून म्हूण नोंद केल्ली. घेऊया एक विराम.